गोंयांत सुपारेची जायती कुळागरां आसात. दक्षिण तशेंच उत्तर गोंयांतूय आमकां सुपारेच्यो बागो पळोवपाक मेळटात. मात अंदू शेगीत आनी उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान गोंयच्या विंगड वाठारांनी सुपारेच्या पिकांचें बरेंच व्हड लुकसाण जालां. पावसा लागून बुरशी निर्माण जाल्ल्यान सुपारी गळून पडल्या. नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार. जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत घोग्यांनी पावस रोखलो, मात चवथीच्या काळात कांय दीस पावसान विसव घेतिल्लो. आतां परत पावसाक सुरवात जाल्या. ताका लागून गोंयची सुपारी गळून पडपाक लागल्या. शेगीत पावस पडिल्ल्यान अंदू बागायतदारांक सारकें वखद मारपाकूय मेळूंक ना. ताका लागून तांणी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केल्या. तर अशाच सुपाऱ्यांचे बागेच्या लुकसाण जाल्ले बागायतदार हे विशीं कितें म्हणटात तें पळोवया. हे अंदू जे पावस जाला तो महाभयंकर असो, म्हणजे आमच्या ल्हानपणाच्यानसून हो असो पद्दतीचो पावस आमी पळयलो ना. आनी हो पावस जाला तो अशी सुपारेचे एका एकदम पोंत्र म्हणजे सामको हें जाता. आनी त्या पावसा लागून सुपारी पयलीं पावस पडटालो तो मातसो पडलो गेलो वत आयलें. आनी अंदू ते प्रकार जालो ना. अंदू सतत जो पळय पावस पडलो सामको सुपारेक शेळो धरलो आनी शेळो धरून सुपारेक रोग लागलो आनी ती सुपारी जमनीर पडली. तेका आनी अंदू जे पळय जवळ जवळ म्हाका दिसता की अंदू 60% सुपारी वयर गेली. आनी आतां हे प्रमाणे हें जालें जायत म्हणजे आमचे सारके शेतकऱ्याक आमी जे पळय फक्त सुपारेचेर अवलंबून आसात, आमगेले कोण नोकरी बी करपाची ना. ताका लागून आमकां हो चड सामान्य शेतकरी म्हणटकीर आमकां तें मातशें तेजे चड त्रास भोगता. पूण हेका लागून गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी हेजेर हें करचें म्हणटा. इतलें आमगेलें उपाय योजना करची गव्हर्मेंटान. आनी फाटली दिसा आमी अशें आयकलां माडाचेर रोग आयला, माडाची शिवडी कुसून कितले आज सुद्दां तुमगे माड सद्या म्हागे 4 माड गेल्या सामके. म्हणजे ते पयलीं म्हाका ते हांव एग्रीकल्चरान गेलो तो म्हणपाक तितून पयलीं हें करपाक हांव ते पाडेली जेन्ना पाडटा तेन्ना ते माड शिवडी कापून घेतल्यो. कापले म्हणटा ते मागीर व्हिडिओ काडून वयर चडोवन काय आमकां तो व्हिडिओ फोटो मारूंक मेळना, कांय करूंक मेळना. त्यो कापले आनी उडयल्यो हांवें. ते म्हणल्यार तांकां आतां कांय मेळना. पूण 4 कवथे सामके बरें लागताले. हांव ते तुमकां आतां जाल्यार दाखयता, दिश्टी पडटा ते हें करून गेले. आनी आतां तेजो बोंडो झडटा. बोंडे बरे असले मोठे बोंडे झडटा सामके. म्हणजे ते वटेन लॉस. म्हणजे सादारण शेतकरी सद्याक कसोच हें करून तकली वयर काडूंक शकना. ह्या निसर्ग तर आतां पयलींच्या सारको निसर्ग ना. आतां निसर्ग एकदम बदलला आनी हो निसर्ग इतलो वायट असो आहा की चड खाल्यार भागता थोडे लागता अशी परिस्थिती शेतकऱ्याची जाल्या. कारण चड पावस पडलो ही अशी परिस्थिती जाता आनी कमी पडलो जाल्यार सुकोवन मरता. पूण शेतकऱ्याक तशें पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटान खूब हें करपाचें. कित्याक पळया की निसर्गाचेर शेतकऱ्याचें जिवन हें निसर्गाचेर अवलंबून आहा. बरो निसर्ग आयलो जाल्यार ताका बरें हें मेळटा, म्हणजे बरो दीस येता. नाजाल्यार शेतकरी हो असो हें जावपाक. सांगेचे आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या नेतृत्वा कांय शेतकारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन अर्थीक मजत करपाची मागणी केल्या. सध्या पडपी पावस सुपारी खातीर धोको निर्माण करता. सुपारेचें गळप चालूच आसा. सुमार 50% सुपारी गळून पडिल्ल्यान लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती नेत्रावळचे शेतकार हर्षद प्रभुदेसाय हांणी दिली. सुपारेची हेर राज्यांत निर्यात जाल्ल्यान ताचेर सरकाराक वस्तू सेवा आनी विक्री कर मेळटा. सुपारेक सरकारा कडल्यान कसलेंच अनुदान मेळना. तशेंच सरकाराची लुकसाण भरपाय लेगीत उणी आसा. ताका लागून शेतकारान शेतकरी आदार निधी खाला शेतकारांक अर्थीक मदत दिवपाची मागणी प्रभुदेसाय हांणी केल्या. ताची लागवड करतना सरकाराची सबसिडी मेळना. तशेंच सुपारेचो दर चड आनी सरकाराचो हमीभाव उणो अशी स्थिती आसा. आदीं सुपारी गळिल्ल्यान शेतकारांनी लुकसाण भरपाय मागिल्ली, मात ती केन्नाच दिवंक ना. अंदू तरी ती मेळत काय हाचे कडेन सुपारी बागायतदार लक्ष दवरून आसात. तर अशाच बातम्या खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात. तशेंच आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com ही वेबसायटीक भेट दियात.